तुमच्या लागीं समस्या आसा जाल्यार येया आनी हांव तुमकां परिहार दितां. आनी आमचो जायतो लोक पाती येता. ह्या मट्टाक पाती येता की वाटेर एकलो बूक इकून आसा आनी त्या बुकाचें नांव हाऊ टू बी ए मिलियनेर. तो वाटेर बूक इकून आसा. जर तर जाणवाय आसलो तो पाळण लखपती जातो, करोडपती जातो. पूण तो भिकाऱ्या बरी बूक इकून आसा. तली आमची गत. शहरांत एका अंगडी मुखार बरोवन गेल्लीं उतरां. निम्मल्ली समस्ये ಇದೆ, नम्मल्ली परिहार ಇದೆ म्हूण. म्हळ्यार एका ज्योतिश्यान ताच्या अंगडी मुखार अशें बरोवन घालां, तुमच्या लागीं समस्या आसा जाल्यार येया आनी हांव तुमकां परिहार दितां म्हूण. जावं बरो हात पळोवन आनी कितें पळोवन ते आमची लक्षणां सांगूंक पळयतात आनी परिहार दिवंक पळयतात. आनी आमचो जायतो लोक पाती येता. ह्या मट्टाक पाती येता की वाटेर एकलो बूक इकून आसा आनी त्या बुकाचें नांव हाऊ टू बी ए मिलियनेर. लखपती करोडपती कशें जावं येता म्हूण तो वाटेर बूक इकून आसा. जर तर जाणवाय आसलो तो पाळण लखपती जातो, करोडपती जातो. पूण तो भिकाऱ्या बरी बूक इकून आसा. तली आमची गत. मागण्याक येतानाय आमच्या मदें अशेंच जालां. येता आमी सुखान आसतना इगर्जेक येता, दिसपड तें सदां मागता. देखून मागणें खंयचेंय व्यर्थ न्हय. पूण त्या मागण्यांत आनीकी चड प्रभाव आसा की, परिणाम आसा की, बरेपण आसा की म्हूण सोदून काडूंक जाय आमी. जर तर तुका तांक आसा आकाशार उपची, कित्याक धर निसलती आसाय, पळय, प्रयत्न कर. जर तुका तांक आसा दर्याच्या गुंडायेन तूं वची, वयर चूप येवन रावं नाका, गुंडायेक वच, पळय. देखून आमच्या मागण्यांक जर तर इतली तांक आसा, कित्याक ती गुंडाय पळोवंक नजो, कितल्याक ती उंचाय पळोवंक नजो, कित्याक ताची रुंदाई आमी पळोवंक नजो. क्रिस्त असो मोग तो आमकां विसरूंक जायना म्हणून आमी खंतारान म्हणटा. गुंडाये आसूं, उंचायेक आसूं, तो विस्तार आसूं, प्रयत्न करी येता. हाका लागून आयच्या दिसा समस्या आसा जाल्यार एक परिहार हांव सांगता, प्रयत्न करया. पूण हरयेपटी तुमी म्हज्या लागीं आमच्या लागीं धांवून येवंक म्हणल्या खातीर न्हय, तुमीच परिहार सोदीचे तो. असो लाभी पळय जाय. हें गणीत हांवें सांगलां हांगासर, पूण परत्यान सांगता. पयसुल्या गांवांत आसुल्लो आनी थंय एका मागण्या वेळार मागणें जालें. शुक्राराचे एक दिसा मस्तू लोक आयसुल्लो. हें मागणें जाले उपरांत एकली बायल मनीस आयली आनी सदांनी तांणी सांगचें एकच, फादर मागा म्हज्या खातीर म्हूण. देखून ती म्हणाली, फादर मागा म्हूण, म्हज्या खातीर मागा. हांवें ना म्हळें. ती एकच बडी, कित्याक जाप खबर आसा चडावत. देखून फादर मागा आमी जायत म्हणटा आयकून वेतात. ना म्हणटा एकच बडी जुम्म करून पळोवंक लागली ती. कित्याक फादर, कित्याक म्हणटा तशें? हांवें म्हळें, पाद्र्याप देखून इगर्जेच्या तर्फेन हांव मागतां. पूण तूं माग म्हणटना सांग म्हाका, तुवें मागसो तो देव कोण? कोण तो देव? तिणें सांगूंक प्रयत्न केलो. ती जाप, ही जाप, ल्हानपण आसतना आमी दोतोनींत आयकल्ली जाप, हे सकट जापी दिवन ना, म्हाका खंयच्यान तूं म्हाका बरी जाप मेळोंक ना. आनी सांग, तो देव कोण सांग. निमाणें प्रयत्न केल्या उपरांत 1-2 मिनटां उलयल्या उपरांत ती म्हणाली, निमाणें आयली जाप, देव म्हजो बाप. आमच्या बापा म्हणटा आमी, पूण आमकां खबर आहा की आमच्या बापा, तो म्हजो बाप. समजलें न्ही तूं? तो तुजो बाप. बरें, आतां तूं कोण ताका? परत्यान खंयचे आमी देवाची परजा तें खबर आहा म्हाका, पूण तूं कोण तें सांग. निमाणें परत्यान 1-2 मिनटां तर्क केल्या उपरांत म्हणाली, हांव ताची धूव, हांव ताचें भुरगें. आतां भुरगें म्हळ्यार देवाची आमी सगळ्यां भुरगीं म्हणटा आमी, पूण तूं देवाचें भुरगें म्हणटा कोण तें? हांव ताचें धूव. समजली मू? वय. देव बाप, तो बाप, तूं धूव. बाप, बापोय आनी धूव, तुमच्या दोगां मदें म्हाका कित्याक रगडे?
तुज्या बापाय लागीं मागोवंक कोणें शिकयचें तुका? देखून भाऊ भयणीनो, मागणें शिकयचें म्हूण गरज ना, संबंद गरजेचो. संबंद आसतना आपापीच मागणें तोंडां तावन येता, मती तावन येता. आमी कसलोय प्रयत्न करीचे म्हूण ना, बरोवन हाडिचें म्हणून ना, आपापीच तें मागणें येता, आमच्या सुस्कारांनीच येता. हाका लागून सांग पावल रोमाकारां बरोवन सांगता, आमच्या भितरलो आत्मो आसा न्ही, तो सुस्कारता आमच्या तर्फेन तो सुस्कारता बापा लागीं. कित्याक ह्या बापा आनी भुरग्यां मदलो संबंद. आतां हेंच सवाल हांवें तुमच्या मुखार दवरचें. आमी सगळां मागता, दिंबेर पडून, हात उबारून, हात जोडून आनी पुरा खंयच्या नमुन्यांनी मागता. ती मागची विधानां, त्यो भायल्यो रिती, पूण आत्मीक जावन संबंद कसलो? देखून संबंदा वयर 1-2-3 संगती शुभ वार्ते हांव घेता. आयची शुभ वार्ता तुमी आयकली. ही सडावती उतरां कोणाकी समजना. बापा तूं आनी हांव एक जावन आसा, तशें तेय एक जावन, कसली उतरां ही? पूण बापा सांगता एक जावन आसली त्या पुताक हें कांय नवें न्ही. तो ताच्या बापाय लागीं दिसपट्टें थोडो वेळ घेवन तो वरे विंगड वचून मागतालो. आनी ताच्या शिसांनी दिसभर या रातभर आनी हें मागणें करचें पळयलें. ते म्हणटात आमकांय मागोवंक शिकय. आनी त्या वेळार जेजून तें आमच्या बापाचें मागणें शिकयल्लें. पूण तें मागणें आमच्या बापाचें तें एक सूत्र, आमी कशें मागूंक जाय म्हणून. पूण तो संबंद. देखून जेजू आयच्या दिसा कोणा खातीर मागता? आपल्या शिसा लागीं मागता. पूण कसो मागता? एक मुखार एक चेर घालून बसयल्या बरी. हांव हांगा बसलां, तो थंय बसला म्हणल्या बरी. तो बापाय लागीं, बापा तुवें म्हाका दिलय, हांकां दिलय, आतां तांकांय तूं बरें कर. पळया कितलो बरो अणभव, कितलो बरो अणभव. हाका लागून आमच्या मदें कितें जालां? कोणी एकलो या न्हू म्हण्यार मागतना 10 जाणां आजून दोळे धांपून बसयल्लीं, ही कोणें अशें मागता? हें मागणें आमी पळोवंक वचूं ना, अशेंय मागी येता गी म्हणून थोड्यांक नावालच नावाल. देखून आमी तक्षण हाका बिल्लो लायता. भविश्यात तेचे थंय मस्त समस्या आसा जावं पुरो. भविश्यात तिका आमचे बरी मागूंकच खबर ना. फारीजेवी मागताले. देखून जेजू म्हणटा तुमी मागतना दार बंद करा. म्हळ्यार दार बंद करा म्हळ्यार हेरांची पर्वा करिनाकात. तूं आनी तुजो देव तें मात आसल्या पुरो तुका. कोण आपणा विशयान कितें चिंता, कितें सांगता, पर्वा करिनाकात. हें पयिल्लें सूत्र. देखून तुज्या बापा लागीं उलयतना, देखून मागतना म्हणून हांवें उलयतना, तो संबंद जोडतना हेरांची पर्वा करिनाका. सांगनाका म्हाका कसली उतरां वापरची म्हूण. जाल्यार तोंड येनातलो मोनोय तोय हात भाशेन तरी उलयता आनी ताची भास आमकां समजता. देखून देव आमची काळजां वळखता. आमची उतरां न्हय, उतरांय गरजेची. कित्याक लितुर्जी वेळार आमी मिसा वेळार उतरां वापरता, ताका अर्थ आसा, गरजेची. पूण संबंद. आतां देवा लागीं अशें मागी येता गी, देवा लागीं मागी येता गी. बाई तूं कोण? तो देव. सगळे रसूल आयच्या शुभ वार्तेन म्हणटा बापा हे सगळे रसतानाय तूं आपूण तुजे सांगत आसुल्लो. तो देव. आमी कोण? धुळींत फाल्यां धूळ जावन वेची, किडे जावन वेची. देवा लागीं मागी येता गी, आमकां धैर्य हा गी, साध्य आसा गी. आतां म्हणनाकात आमी मागता फादर सदांय आमचे सतमंता मागता, नमन बरें मागता. आमी म्हणलें ह्या संबंदाचें मागणें साध्य आसा गी. देखून आयची शुभ वार्ता परत्यान आमकां आदार दिता. जेजून पळया, बापा जसो तूं म्हजे थंय आसाय आनी हांव तुजे थंय आसा, म्हळ्यार त्रिएक देव बाप पूत पवित्र आत्मो, तेय आमचे सोवे आसूं. तेय आमचे सोवे आसूं म्हळ्यार असो अर्थ कितें? कोणगी एकली मालगडी आदली तुमच्या मदें मस्त प्राय जाल्ली कोणी आसा जाल्यार ताका जेवण दिताय, तो मारांचो. ताका भोवलेन दिजें, ताका भायर उडयिल्लें दिजें. एका काळार अशें आमी चिंतले.
ताचे उपरांत समाज इल्लो बदल्लो ताचे उपरांत आमी म्हळें तांकांय दिया. आतां हांव जर त्या उण्या जातीचो म्हूण आसुल्लो, हांव ही किरकोळ म्हूण आसुल्लो, देव म्हाका कितें म्हणटा, म्हज्या सांगाता मेजार बोस, म्हज्या सांगाता बोस. जेजूची उतरां, जसो हांव तुजे थंय आसा तूं म्हजे थंय आसाय, तेय आमचे सवें आसूं. हे हक्क भाव भयणीनो पवित्र स्नान घेतले आमकां हर एकल्यांक मेळ्ळां. आमी देव सैंबाची जावन दिसान दीस रुपांतर जाता. देखून आमच्या हक्कान आमी मागचें. देव म्हजो बाप, देखून बापा लागीं विचारतना तूं भीक मागिनाय, म्हाका इल्लेशें दी, म्हाका इल्लेशें दी म्हणून भीक मागिनाय. एक कितें हातांत एक कितें आयदन घेवन मागनाय. बदलाक बापाय लागीं म्हाका दी, म्हाका पयशे जाय, भुरगीं जाल्लीं कोणी तुमी दीस उगडास काडा. हक्कान, भरमान, धैर्यान. आनी हे हक्क धैर्य खंय तावन येवचें, बापोय दिता म्हणल्या बरोवशान. एका भिकाऱ्याक जाल्यार दिना म्हणून हांवें अशें हात बास करी येता, हांव दिना तुका म्हणून. पूण बापोय जाल्लो दिता म्हणल्या बरोवशान आनीकी 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 तूं विचारताय. देखून भाव भयणीनो, जावं पुरो जेजू बाळकाक आमी सोदून आयले हांव, तो बाळो कोण बापाचे रूपणे आमकां उगडापय केल्लो. देखून जेजू बाळका लागीं येताना हात उदारे करन म्हाका दी दी म्हूण मागचें नाका. जशें तूं बाळोक जावन आसल्यार या तूं तुज्या मिसावांत आसतनाय कशें तुज्या बापा लागीं धैर्यान मागतलोय, कित्याक तूं तुज्या बापा सांगता जियेल आई. देखून त्याच प्रमाणे जेजू बाळका म्हाकाय दी, म्हाकाय हो संबंद जोडूंक शिकय. हांवूय तुज्या सारकें त्या भाग्यवंत कुटुंबांत जुजे मरी मात्र न्ही, देव बाप पवित्रोत्म आनी तूं आसच्या त्या भाग्यवंत एकवटांत म्हाकाय तुवें मेळयलाय. त्या धैर्यान म्हाका मागूंक शिकय. पळया, आमी मागल्लें सक्कड मेळटा, मागल्लें सक्कड मेळटा म्हणटना मागल्लें मेळटा खंयचें, कामणांतल्या काम, भलायकीनांतल्या भलायकी तें मात्र न्ही. मागल्लें सक्कड मेळटा म्हळ्यार त्या संबंदांत आसता आसतनाच जें कितें बापा लागीं आसा तें म्हजेंच. देखून जेजू म्हणटा जें कितें तुजें आसा तें सगळें म्हजें. नाका गे आमकां हो अनुभव. प्रयत्न करा. अभ्यास जायचे पडटा, थोडे फुडें अभ्यास जायचे पडटा. संवय ना आमकां, कित्याक आमची संवय मागची. आतां हे मागणें करूंक नवो अभ्यास जायचे पडटा. वरें विंगड वसा, हांगा इगर्ज उक्ती आसा, ह्या खंयच्या खंयच्या इगर्जींत हांव तुमी आयल्यात, जावं पुरो हर एक इगर्जो उक्ती आसतात. एक सुरो वेळ घेया, 1-2 परां भरा, वसा आनी तुमच्या अंतस्कनांत भोगुल्लें सकड उक्त्यान सांगा. तुमकां तोंडान सांगूंक जायना जाल्यार मनान तरी उसान सांगा. पळया, तुमकां आयकून सो देव खंयच्या नमुन्यान तुमकां शांतेन आपल्या मोगान भरतलो. उपरांत आमी सांगूंक पावतले हांव, जशें हांव आनी म्हजो बाप सांगता आसा, बावा भयणी म्हजे तावन शीक, आमी देवा सांगता एक जावन रावया. हाका म्हणटा हांव आमी खरें मागणें.